मतेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 13वा अध्याय 18व्या वाक्यातून 23वे वाक्य. तर ऐका तुम्ही ओंपियांचो ओपारेचो विवार. जो कोण राजा विशयंतले उतार ऐकता पूण ते मोतीन उरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसार येता आणि त्याच्या खाळसांत ओंपला तें खाण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेले बी उतार ऐकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करियेत. पूण थाचे तें पाळ रोमानांतल्या वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कस दगदणी उठा जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतार ऐकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या बुलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता तो कांट्या जडकोडा मध्ये पडलेल्या बिया बरी. शेकी बोरे सुवातेर पडलेले बी उतार ऐकून मोतीन व्हरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्त. आता पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या वाटेर आमी आसा आनी आमकां खंडी जावन भोगता आमच्या जिवितांत कांय म्हणी साधन करीसय. आनी ह्या आशेन आमी जायतो उपास मागणें आमी केलें आनी प्रस्तुत पवित्रत्वाच्या ध्यान फळांनी बराचें म्हणल्यार आमकां हर एकलें की अत्रेगान आसा आमी. आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा बरें फळ, गूड फ्रूट. आयच्या वचपान आमी पळयलें आनी हें वचप आमी साबार पुटी वचलां आनी तें वचप सांगता आमकां कांट्या झाडां मदलें पडल्या बिया बरी सांगता, वा थंयसर मेरे देगेल्या पडिल्ल्या बिया बरी सांगता. बऱ्या सुवातेर पडिल्ल्या बिया विशयी आमी जायते पुटी आयकलां. पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा फळ. कितें तें 30%, कितें तें 60%, कितें तें 100% सर्वेस फॉर स्वामी जेजू त्या फळां विशयी उलयता. आज आमचो नियाळ जावन आसा बऱ्या फळा विशयंत. फळ 3 तरेचें आसता. एक कुडींतावन उपजोवचें फळ, एक जाणवयातावन उपजोवचें फळ, एक आत्म्यातावन आत्मीक फळां. उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायान 11वें 12व्या वाक्यांत आमी पळयता सर्वेस्परा देवान हो संवसार रचता आसतना स्वाभावीक फळां विशयंत उल्लेख केल्लो. आनी थंयसर सर्वेस्पर देवान म्हणटा देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर जिन्साची बी दितालीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर जिन्साची बी दितालीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. हांगासर आमी पळयता स्वाभावीक तरान फळां बरी जावचें. एक झाड उब जाता, परत्यान बियो आशिल्लीं फळां जाता. तें फळ मरता आसतना परत बी धरणीक पडटा आनी परत तें झाड जाता आनी परत तें संतत वाडून येता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मनशाच्या फळांक आमी सांगता कुशीचें फळ म्हणटा. सांत लुकाच्या पयल्या अध्यायान 42व्या वाक्यांत थंयसर आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता व्हडल्या तळान ती म्हणाली एलिझाबेथ, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. मनशाक कुडींतावन उपजोवच्या फळाक आमी कुशीचें फळ म्हणटा. आनी हें सर्वेस्पर देव आशेता आमचें थंय. कित्याक पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देवान श्रेश्ठ करता आसतना सर्वेस्परा देवान पयल्या अध्यायान उत्पत्तीच्या पयल्या अध्यायान 26व्या वाक्यांत आनी 27-28 वाक्यांत अशें पळयता आमी. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. 27वें वाक्य म्हणटा
देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली, देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. हांगासर दोन संगती आसात. एक वाडा आनी सडा, संवसार भर आमी बरोवंक जाय म्हणली सर्वेस्पराची आशा. आज आमी पळयलें जाल्यार आमकां सर्वेस्पर देवान भुरग्यांचें देणें दिलां जाल्यार एक दिताना पुरो म्हणटा, सड्ड म्हणत दोनाक आमी सगळां सडावसान आमी पुरो पुरो म्हणल्या एका भावनार आसा. सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्याक फळां बरीत करूंक आशेता, फळां बरीत करूंक आशेता. जर तर सर्वेस्पर आमचें तें फळ दिता पूण आमीच तें आडयता जाल्यार आमी एक फळां बरीत बरें व्यक्तीक म्हणलें एक चिंताप आमी आटयसाय. खंयसर सर्वेस्पर दिता, जर तर सर्वेस्पराची खुशी ना, इल्ल्या तेंपा उपरांत फळ दिवचें ती देवाची खुशी. जर तर सर्वेस्पर फळां दिवन आसा पूण आमीच ही फळां नाका म्हणून स्वानियंत्रण करता, तर हांव एक फळां बरीत व्यक्तीक म्हणलें सवाल. दुसरें आमी हांगासर पळयता, देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या हातीन हाडा. सगळी पृथ्वी आमच्या हातीन कशी हाडची, कशी हाडची? सर्वेस्पराच्या स्वरुपान, ताच्या जाणवायन आमी ही पृथ्वी आमच्या हाती हाडूंक साध्य आसा. आनी त्या देखून आमी पळयता पळयत पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यान ती स्वामी जेजू म्हणटा, सांलोकाच्या 10व्या अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा, पळया स्वरूप इच्छु आनी दुस्पाने सगळें बोळस पांय तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. ह्या संवसारांत कितेंच बाधा करनातल्या बरी तसलो एक अधिकार म्हाका आनी तुका हर एका भावार्थ्यांक सर्वेस्परा स्वामी जेजून दिला. कित्याक ह्या पृथ्वीर आमी आमचें साम्राज्य आमी दाखोवंक आसा. पूण आज आमकांच आमी नियाळ करूंक जाय, पृथ्वीच्या अधीन हांव आसा गी, ह्या पृथ्वी म्हज्या अधीन आसा गी. मुस्तुपुटी आमच्या चलते जिणेंत पृथ्वीच्या अधीन हांव आनी तूं सगळां आसा मोगाचें न्हू. सामार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान सर्वेस्पर देव म्हणटा, स्वामी जेजू म्हणटा अशें सांगलां. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक प्रगट करा. सतपंतलांक असल्या असाऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, स्वरूप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले बी वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवर तांकां ते बरें करतले. हांगासर आमी पळयता सर्वेस्पर स्वामी जेजू म्हाका आनी तुका भावार्थ्याक हर एक तराचो अधिकार दिवन आसा. आनी हो अधिकार असलो अधिकार गी आमी ह्या संवसारांत स्वाभावीक तरान पिडा येवंक पुरो, पूण त्या पिडेच्या वयरी जर तर भावार्थी एकलो हात धरून मागता त्या दाळा स्वाभावीक तरान असली पिडा आयली तरी सर्वेस्पराच्या मजते द्वारे ती पिडा गुण जाता. आनी त्या देखून आमी पळयता सबार रितीरेनी, सबार मागण्याच्या जाग्यांनी, सबार व्यक्ती मागता आसतना थंयसर सामान्य तरान स्वाभावीक तराचे की वर्त्या रितीर अजापांनी थंयसर पिडा गुण जाता. आनी कितेंय मारेकार बी तुमी पियेशी जाल्यार, कितें स्वरूप समेत हातात धरूंक शकतले म्हळ्यार खंयचेय सन्निवेशारी तुमी कंट्रोल करूंक शकतल्यात. आनी त्या देखून आमी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता स्वामी जेजू ह्या संवसारांत जियेत आसतना दर्या वयर येता आसतना थंय ल्हारांनी आयल्यार, वारें वादळ उठल्यार एकाच शब्दान तो थंयसर रावयतलो. हे नव्या स्वामी जेजू मुखान मात्र न्ही, ताजे उपरांत आपोस्तल थंयसर सबार जाणांक गुण करतले, थोंट्यांक गुण करतले, मेल्ल्यांक जिवन करतले, सबार जपांक करनासले. पृथ्वेचेर तांणी अधिपती तांणी दाखयले, तांच्या अधीन दोन हर एकी जें कितें तांणी सांगता तशें जावन आसलें. आमी सांताची जिणी पळयली जाल्यार मुस्तो जाण सांत मुस्तो अजाप करूंक शकले, जावंक पुरो थोडे आसले पर्यंत हायट उबोवन हेचे बरी तांकां आमी जायत्या संतांच्या जिवितांत पळयता. सबार कडेन मेल्ल्यांक जिवन केल्लें आमी अजापां पळयता, सबार कडेन पिडेस्तांक गूण केल्लें अजापां आमी पळयता. जायतितले
तितले अजापा या सांतांनी सर्वेस्परा सुम्यांची सांगता ताच्या नांवान या पृथ्वीचेर अधीन दाखयलें, अधिपती जावन या पृथ्वीचेर ताणें अधिकार दाखयलो. कित्याक पृथ्वी तांच्या अधीन आशिल्ली. जाय तितलें तांणी अजापांकन दाखयलें, तांणी तांच्या अधीन आसचें की सर्वेस्परान थंय कितें अधिकार दिल्लो तो तांणी छलावण केल्लो. तांच्या सर्वेस्परान दिल्ल्या ज्ञाना वरवीं, सर्वेस्परान पवित्रत्म्या दिल्ल्या शक्ती वरवीं बळादीक जावन आमी सांतांच्या चरित्राच्या फुटांनी आमी पळोवन आसा. आनी त्या खातीर ते फळां बरीं जाले. सांतांची जिणी तांची फळां बरीं जावन आसली. तांच्या गुण आनी शेगुणी अधिकारान तांचे तें फळां बरीत आनी तांचे चिंता फळां बरीं जावन आसलें. तिसरें आमी पळयता बरें फळ म्हळ्यार बरीं कामां. आनी थीं जावन आसात सामातेवाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 8वें ते 10वें वाक्यांत आमी पळयता तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दिता त्यो करण्यो आदारा. इतले भितर रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. हांगासर बरें फळ म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या मजत आमी बरीं कामां करचीं. आमी पाश्चातापावल आमी कशें दाखोवचें, बरीं कामां करन बरें करन आदारन आमी करचें. जावंक पुरो आमची चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या बोगणांनी, आमच्या उलोवण्यान बरें केल्ल्या दोरी बरें फळ आमकां मेळटा. बरें केल्ल्या दोरी बरें फळ मेळटा. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यान आमी पळयता आपल्या उतरांच्या फळा वरवीं मनीस बऱ्यो वस्तू खाता. म्हळ्यार त्या उतरांच्या फळ थंयसर फळ दिता. उतरां फळां दितात. जर तर त्या पवित्र सक्तीन हांव तो उलयतां त्या उतरांय आमकां बरीं फळां दिवंक शकतात. म्हणण्याच्या 18व्या अध्यायान 21वें वाक्यान आमी पळयता मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतात. आज आमच्या जिबेक असली एक सकत आसा गी. आमी एक सांगले बरी एक बरें जावचें असली सकत आसा गी. बरें उपजोवचें असली सकत म्हज्या आनी तुज्या जिबेक आसा गे म्हणलें चिंताप आज निजायके आमी आठवून आसा मोगाच्यान. प्रामाणीकपण व्यक्तीक तेजें कशें फळ मेळटा म्हणल्या विशयांत म्हणण्याच्या 11व्या अध्यायान 32वें वाक्य म्हणटा प्रामाणीकपणाचें फळ जिवीत असो रूख. प्रामाणीकपण व्यक्ती तो आसा तर ताचें आत्मो एक जिवीत असो रूख आनी जें कितें जिविताच्या रुखा मुखांतर हर एक घडटा मोगाच्यान हर एक बरेंशें घडटा. आनी पवित्र पुस्तकांत जर तर बरें साल आमचें आसा ताकाय बरो फळ आसा म्हणून पवित्र पुस्तकांत उल्लेख आसा. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 1ल्या अध्यायांत 31वें वाक्यान आमी पळयता आपल्या सालीचें फळ तीं खातलीं. तशेंच खोटेपणा वरवीं खोटी योजना वरवीं खोटेपण आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेरेमिया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायान 19वें वाक्य पृथ्वे आयक हांव ह्या परजेचेर विघ्न हाडटलो तांच्या योजनाचें फळ तें. म्हज्या योजनाक फळ मेळटा. जावंक पुरो म्हजी योजना बरी आसा तर बरें फळ लाभता. जावंक पुरो म्हजी योजना खोटी आसात खोटी फळां येतात. त्या देखून फळां हर एका आमच्या आत्म्यातावन उपजोवच्या चिंतनाद्वारे करण्याद्वारे उलोवण्याद्वारे बोगण्याद्वारे आमची ती फळां उपजातात. पूण असली खरी जाणवाय पवित्रत्म आमी वडूल आमी आराधन करतना आयकलें भाऊ जॉन म्हणालो पवित्रत्वाचें फळां आमकां जाय. पवित्रत्वाचें फळां कशें जाणवाय आमी सांगलें पृथ्वी अधीन कशें करूंक जाता जाणवायेन करूंक जाता. ही जाणवाय खंय जावन येता पवित्र आत्म्यांतावन येता. पवित्र आत्म्यांतावन येता. सर्गीची ती जाणवाय जावन आसा. मनशाची केवळ बुदवण काय ह्या संवसारांत आमी मुस्तू शिकता त्या कॉलेजीक येता ह्या कॉलेजीक येता ती पुरा बुदवण काय. सर्वेस्पराची दैवीक जाणवाय आमकां आसा तर तें मुस्तू वॅल्युएबल जावन आसा आनी आमकां मुस्तू उपकाराक पडटा. आमी पळयता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान 19वें वाक्य जाणवाय म्हणटा म्हजें फळ भांगाराप्रास आपट्टू भांगाराप्रास बरें. कित्याक आपट्टू भांगाराप्रास बरें. भांगार थोडें पुरो मोलाक घेवंक सकूंक पुरो
पूण जाणवाई जें कितें मोलाक घेवंक शकना थेंय करूंक शकता पळयलें जाल्यार मुस्तपुटी पिडेक वखदां आमी प्रवादांचें पुस्तक पळयता एजकिया रायाक फस्ट इसाई येता आनी म्हणटा तूं 15 वर्सांनी तुजें आखेर जालां 15 वर्सांनी आनी तूं फस्ट म्हणटा तूं सरतलोय तुजें आखेर जालां देखून पुरो एरेंज कर म्हणून आनी तो गळगळ्या रडटा कित्याक त्या पिडेंत ताका वाचूंक जायना म्हणून आनी तो पाट येत आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा हाळे तो रडला वच पाटी आनी ताका सांग 15 वर्सां तुका मुखार दिता आनी कशें म्हणटा वच अंजुराच्या फळांचो त्या रोस कर थंयसर ताका वखाद दितात पळय ती जाणवाय सर्गेची ही पिडा खंयसरी गुण जाणून तो मरतात आसलो तो व्यक्ती मरतात आसलो पूण खंयसर ती जाणवाय येयली दैवीक जाणवायेन ह्या वखदा मरिफात ती पिडा गुण जाता म्हण कळ्ळें जाय तितले ताका डॉक्टर आसले बुद्धवंतकायेचे बरे बरे डॉक्टर आसले पूण तातूंत गुण जावना भांगारान मोलान पयशान कितेंच जावना सर्वेस्पराच्या जाणव्यान थंयसर ताका वखाद मेळटा आनी 15 वर्सां ताजें जिविताची अवधी मुंदोरसून येता आमच्या ह्या संवसारीक बुद्धवंतकायी आनी दैवीक जाणव्याक मस्त व्यत्यास आसा त्या देखून जेम्स म्हळ्यार जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 17व्या आनी 18व्या वाक्यांत अशें बरयलां पूण वयर तो लाभता ती जाणवाई पयले सुवातेर नितळ सांगातास समाधानाची बोळी सुदारसून व्हरतात आसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्यांचें फळ दितली आनी पक्षपात कापाटीपण नातिल्लीं जीं कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची नितीवंतपणाचें फळ लवतात असल्या जाणवाये वरवीं आमकां जाय तितलें बरेंपण घडटा आनी ह्या जाणवाये वरवीं दैवीक जाणवाये वरवीं आमी ह्या पृथ्वी अधीन करूंक शकता मोगाचें नांव न्ही मनशान त्या कॉलेजीन इस्कॉलांनी शिकच्या जाणव्या वरवीं ताका एक मीत आसा पूण दैवीक जाणव्याक केदिंगस मीत ना आनी त्या खातीर खंयसर दैवीक जाणवाय आसा थंयसर जायतलें बरेंपण घडटा आनी बरीं फळां थंयसर आमी चिंतूंक जायना तितलें बरीं फळां थंयसर उपजातात आमी पळयता 2 तरांचीं फळां एक रक्तमासांतून उपजोवचीं फळां एक आत्मीक फळां रक्तमासाच्या फळां विशीं गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 19 आनी 20 वाक्यान जायते फावटी आमी आयकलां रक्तमासांतून उपजाती ती कृत्यां स्पश्ट वळखूयेत व्याभिचार अनिश्कळ फसडेपण बोंब्यापुसा माठ दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मानाभेद थंड पेलासो पोटजाळ बेबदेपण पानसो असलें सक्कड आज जायतलीं व्हडलीं इस्कालां आसात व्हडलें शिकपाचें गुरुकुलां जावंक पुरो जाय तितलीं आमी पळयता बरीं इस्कालां आसात पूण इतलें जाणवायत आनी PhD पोस्ट ग्रॅज्युएट कितलें शिकप जोडल्यार तांकां कितलें तांची जाणवाय तांचेर आसा जावंक पुरो रक्तमासाच्या प्रमाणे ते शिकचीं जाल्यार ती गलाटो करूनच आसतात राग आसा द्वेश आसा सपार तरांचे गूण आमचे ते अवगुण कांय नियंत्रण जायनात पूण दैवीक जाणवाये वरवीं सर्वेस्पराच्या पवित्रत्म्यांत उपजल्ल्या त्या सक्ते वरवीं थंयसर उपजोवचीं फळां आशिर्वादाची जावन आसात त्या देखून थंयसर म्हणटा 22 आनी 23 वाक्यांत आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बोळेपण स्वाभिमान आमी पळयता मनीस कितलें शिकल्यारय मोग उपजोवंक साध्य ना मनीस कितलें शिकल्यारय ताजें तें संतोष या समाधान या असले गूण तांचे तें उपजोवंक साध्य ना आमी शिकच्या लौकीक शिकप आमकां दिना पूण पवित्रत्वाचें फळ जावन हें म्हाका आनी तुका मेळटा आनी त्या देखून मोगाचें न्हू मुझे तें आनी तुजें तें बरें फळ आसचें मस्त गरजेचें आमी कितलें शिकलें म्हणलें गरजेचें न्ही कितें बरें करता म्हणलें गरजेचें न्ही पूण पवित्रत्वाचें बरें फळ आसचें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त गरजेचें कित्याक ह्या संवसारान हांवें तुवें समाधानान जिवंक जाय हांवें तुवें संतोशान जिवंक जाय मोगान जिवंक शकचें केवल पवित्रत्वाच्या त्या बऱ्या फळा वरवीं मात्र आनी असलो व्यक्ती पळयत पुस्तक म्हणटा असलो व्यक्ती
सदांच उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी म्हणटा पयल्या किर्तनाच्या पयल्या अध्यायांत तिसरें वाक्य म्हणटा तो वळता उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां कितेंच भावनांत जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता आनी असल्या उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी म्हजो आनी तुजो आत्मो मोगाचे न्हू असलो उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी जायचे आनी उदक जावन अशें पवित्र म्हणजे सकत ह्या पवित्र म्हणजे सक्तेन बगलेन असो म्हजो आनी तुजो आत्मो सदांच फळां बरीत सदांच भावनांतलीं पानां आनी सदांच बरेंपण करता तसलो सुफळ जावचें तसलो आत्मो म्हाका आनी तुका गरज आसा असली सकत म्हाका तुका गरज आसा आनी सकत खंयसर जावन येता म्हूण पळयत पुस्तक जेजू म्हणटा ही सकत म्हजें तें आनी तुजें तें येवंक साध्य आसा केदेळा हांव आनी तूं जेजू तें एकवटून जियेता त्या देखून सांजोवच्या त्या 15व्या अध्यायांत आमी पळयता 4 आनी 5वें वाक्य अशें म्हणटा तुमी म्हजें तें एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचें तें एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाल तें एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजें तें एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवल तुमी फांटे जो कोण म्हजें तें रावता आनी जाचें तें हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेळें तुमी कांयच करूंक शकनात खंयसर तावन ही बरीं फळां उपजोवंक साध्य आसा रक्त मांसाच्या कुडीन असाध्य पूण ही बरीं फळां उपजोवंक साध्य आसा केदेळा जेजू थंय हांव आनी जेजू एकवटान आसा आनी तें कशें एकवट साध्य आसा बरें फळ कशें साध्य आसा थंयसर जेजू म्हणटा 7व्या वाक्यांत तुमी म्हजें तें रावशे जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचें तें रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें कित्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजीं उतरां तुमचें तें रावती जाल्यार तुमी कितें मागल्यार मेळटा जेजूचें उतार जावन आसा देवाचें उतार आमी पळयता जेजू जावन आसा देवाचें उतार आनी देवाचें उतार जावन आसा जेजू सांजोवच्या पयल्या अध्यायांत 1 आनी 14वें वाक्य ह्या विशयान स्पश्ट सांगता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा समेत आसलो शब्द देव जावन आसलो सो जेजू तो देव जावन आसलो आनी देवाचो शब्द जेजू जावन आसा 14वें वाक्य म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो त्या देखून जेजू म्हणटा केदेळा देवाचें उतार तुमचें तें आसा त्या दाळ तुमी हरएकी तुमी मागलें मेळटा कित्याक देव तुमचे सांगात आसा सिंपल व्हेरी नॅचरल देव तुमचे सांगात आसा त्या देखून हरएकी तुमकां मागलेलें मेळटा पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या असलें आमकां म्हाका आनी तुका हरएकी तें बरें पळोवंक मेळटा कित्याक देव आमचे सांगात आसतना पवित्रत्व आमचें तें आसतना ताजीं फळां आमी अनुभव करूंक शकता आनी हीं फळां म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक जाय मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत धर्मदूताच्या कृत्यान 5व्या अध्यायांत 32वें वाक्य म्हणटा कशी ही पवित्र म्हणजे सकत म्हजें तें आनी तुजें तें वळोवची हांवें सांगलें देवाचें उतार जेजूचें उतार आमचें तें एक उजवाटून आसा जाल्यार पवित्रत्वाच्या सक्तेन आमकां मागलें हरएकी मेळटा आनी तें हांवें तुवें देवाच्या उतराक खाल जावंक जायचें म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यान 5वें अध्याय 32वें वाक्य म्हणटा ह्या सर घडलेल्या संगतींक आनी आमी आनी पवित्रत्वाचो साक्ष आपणाक खाल जातल्या सोमेस्तांक देवान असो पवित्रत्व दिला कोणाक तो पवित्रत्व दिला आमकां तो कोणाक पुरा सर्वेस्पराचें देवाच्या उतराक खाल जातात तांकां पवित्रत्व दिला हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराच्या देवाक खाल जाल्ल्या वेळार तो पवित्रत्व म्हजो आनी तुजो करून घेवंक शकता आनी ह्या वरवीं आमी बरें फळां बरीं जावंक शकता आनी त्या देखून जेजू म्हणटा 15व्या अध्यायांत सांजोवच्या 15व्या अध्यायांत 2ऱ्या वाक्यांत भारी अर्थभरीत रितीन थंयसर सांगता फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावन मेळटा मुस्तपुटी आमी चिंता आमी पुरा देवाच्या उतराक खाल जाता पूण आमकां कित्याक कश्ट आमी इतलें पुरा खाल जाता तो पळय मिसाक तो आसना मागण्यांक करना तो आराम आसा हांव इतलें बरें मागण्याक येता इतलें पुरा सगळ्यांनी करता इतलें तेर्स म्हणटा इतलें नोवेनां करता जाल्यार हांव आयकता मोग करता सोंसणीकय दवरता जाल्यार म्हाका कित्याक कश्ट त्या देखून जेजू म्हणटा फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ
ताणें दिवचे खातीर सवर्ण मेळटा त्या देखून म्हज्या तुज्या जिवितांत कश्ट येतात. हांवें तुवें बरें फळ दिवच्या खातीर म्हाका आनी तुज्या जिवितांत जेजू सर्वेस्पर देव सवर्ण बिंडूनच आसा. मुस्तपुटी आमकां भोगता म्हजे दुस्मान ते विन्न जातात. ताणें सांगलें जाता जावं पुरो सर्वेस्पर देव ह्या वरवीं म्हाका आणकी ताका शरणागत जावन आणकी म्हजें तें सोंसणीकाय सोडोवन आणकी सर ताजे कडेन येवन ताजे मुखार बसूंक एक अवकाश दिता. जावं पुरो आर्थीक तरान कितले सांगल्यार हांव हात घाल्लें हर एक संकश्ट म्हजें तें भोगता. जावं पुरो सर्वेस्पर देव म्हाका सवन बेंडता. म्हजें तें कितेंच जायना म्हणलें बोगाप म्हजें तें हाडून येता आनी सर्वेस्परा मुखार कंप्लीट शरण जावंक म्हाका एक अवकाश दिता आनी था सो मोग करूंक थाचें तें एक कोटोंक तो म्हाका सवर्ण बेंडून आसा. जावं पुरो हांवें कितलें शिकल्यारय म्हाका मोती गत वचना. जावं पुरो सर्वेस्पर देवाश येता तुज्या शिकचे गेसड म्हजे मुखार येवन बस आनी हांव तुका जाणवाय दिता, हांव तुका आशिर्वाद करता म्हणून आणकी चड म्हाका तुका सवर्ण बेंडता. जायतलें मोगाचें उदाहरण आमी दियेत. हर एक शेतांत हांव आनी तूं कश भोगता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरें फळ दिवच्या खातीर हांवें आनी तुवें बरें फळ असो व्यक्ती जावच्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत चड आनी चड घडितां घडटात. आमी चिंतचें म्हाकात कितें दूख इतली, हांवें कितें इतली दूख सोंसिचें आनी ते पुरो आरामेर आसात. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू म्हणटा देव चड आनी चड म्हाका तुका सवर्ण बेंडता कित्याक हांवें तुवें बरें फळ दी जाय म्हणून पक्का 100% बरें फळ दी जाय म्हणून सर्वेस्पर देवाश येता. ह्या संवसाराची आशा आकांक्षा म्हज्यान तुजें फळ चिरडून आसतना ह्या फळांत हांव चिरडून आसल्या ह्या संगती वेळार म्हाका तुका आणकी इल्लें थंयसर कश्ट भोगता आनी तें फळ बऱ्या तरान फर्स्ट क्लास बरें फूट जावच्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडी घडितां घडटा. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा जें कितें ही घडितां घडटा आसतना केवल सर्वेस्पर देवा खुशी जाता मात्र न्ही फांट्याक खुशी जायसय. सर्वेस्पर देवाक ताणें आमकां प्रून करनासता आसतना आमकां सोमां करनासता आसतना ओ आतां बरें फळ दिता म्हणटा आसतना संतोश पावचें न्ही. पूण जें कोण आमकां तें घडटा आमी संतोश पावूंक जाय. ताका क्रिस्त आमकां एक साक्ष. क्रिस्ताक जाय तितले कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें संतोशान सोंसलें. कित्या खातीर हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रान आमी पळयता सर्वेस्पर स्वामी जेजू कित्या खातीर ते कश्ट सोंसता. 12व्या अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसया तसो आमच्या भावार तसो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हणले की नासतना खुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. बरें फ्रूट देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसच्या खातीर सोमयान जेजून खुर्साचें मरण समेत लज म्हूण चिंतेन आसतना तें ताणें सोंसलें. ताका ट्युनिंग करतना ताका प्रुनिंग करतना ताका सोमां करता आसतना कितले पुरो ताच्या जिवितांत कश्ट येता आसतनाय ताणें ते कश्ट सोंसले कित्याक ताका सूख आनी समृद्धी संतोश उपरांत तो वरतो जाता म्हणून वरत्या सर्वेस्पराच्या उजव्या कुशीक बसता म्हणून तो जाणा आसलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाच्या भोव आनी भयणी हांवें तुवें बरें फळ जावंक आसा. आयच्या वचपांत म्हाका तुका स्वामी जेजू उलयता हांव आनी तूं बरें फळ जायसै, बरीं फळां दिसय, बरो रूख फांटो जायसै, बरें रूख जायसै. आनी ह्या खातीर हांवें तुवें पवित्र आत्म्याची मजत हांवें तुवें मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्याची मजत मागोवंक जाय. थोड्या दिसांनी पेंतेकोस्ताचें परब आमी आचरण करता आसतना आमी मस्तू अत्रेकान रावंक जाय. हांवें तुवें फळां बरीत जिवन जिवंक त्या वेळार कितें आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी नेटोवन वाचता आमचें जिवीत बरें नंदन जाता. सर्वेस्पर देव कितें आशेता ताज्या स्वरुपायचो म्हाका आनी तुका ताणें रचलो आनी ताजें स्वरुपाय कितें ताजें स्वरुपायाचें बरेंपण खालतेपण ताजें तें आसचें जाणवाय ताजें तें आसचें महिमा असलेच हांवें तुवें हर एकल्यानी अनुभव करीसै म्हण ताजी आशा. ताजे सकयचें फळ म्हळ्यार कितें फळ म्हळ्यार एका रुखांत उपजोवचें ताजे पर्यंत खंयचो तो रूख ताजे पर्यंत जावचें तें फळ. जर तर एक झाड आसा त्या झाडाच्या नेचरा प्रमाणे थंयसर फळ जाता. दाखोलेतावन दाखो जातात, आंब्याच्या रुखांतावन आंबे जातात आनी सर्वेस्पराच्या स्वरुपाचो केल्लो म्हाका आनी तुका जर तर
सर्वेस्पोर कितें जावंक आशेता ताजेच स्वरुपान ताजेच महिमेंत बरलेलो व्यक्ती जावंक म्हाका तो तुका आशेता आनी ह्या खातीर स्वामी जेजू कितें म्हणटा तो संवसारांतून सर्गाक वता आसतना वचा आनी म्हज्या नांवान सुवार्ता प्रगट करा. फळां बरी जाया तुमी केवल 11 जाण तुमी आयकून म्हजी सुवार्ता हांगा जायतितल्यानी आयकली. ताजे उपरांत एक जुदास गेलो 11 जाण शिस्त थंयसर आशिल्ले. ताणें सांगूंक ना म्हजी सुवार्ता तुमी आयकले तुमी बरेंकन पाळा तितल्यार सांगूं ना. जेजू म्हणालो त्या शिसांक वचा आनी सोमेस्त ह्या संवसाराच्या लोकांक म्हजे विशयेन शिकया म्हजें शिस्त करा आनी बापाचे पुत्राचे आनी पवित्रत्व नवी तांकां तुमी पवित्र स्नान दिया. आज हांव आनी तूं खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं निसर्ग एक फळां भरीत व्यक्ती जावन आसा गे. कितल्या आत्म्यांक हांव आनी तूं जिखल्या गे म्हणलें एक सवाल. कितल्या जाणांक आमी बरी खबर प्रगट करना आसा. कितल्या जाणांक ह्या आमच्या जिणे वरवीं आमच्या उतरांद्वारे आमच्या करण्याद्वारे आमच्या प्रिचींग जावन जे आमच्या एक्शन जावंक बरो आमच्या खंयच्याय बऱ्या करण्या वरवीं कितले आत्मे आमी जिखोवंक शकल्या खंयसर आमी सुवार्ता प्रगट करूंक शकल्या. आज आमी चिंता आमचो संको इतलो आसा आमी कितें करूंक शकता आमी कांयच करूंक शकना. जर तर त्या 11 जाणांनी चिंतिल्लें जाल्यार आज संवसारार कातोलीक भोवार्थ आसचो ना. पूण ते 11 जाण शिस सोम्या जेजून तें कितें सांगलें तुमी फळां बरी जावच्याक ताणें उलो दिलो. सगळ्यांनी सुवार्ता ताणें प्रगट केली आनी बरें फळ ताणें दिवंक शकलें. आनी त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका आशेता. फाटलीं आमी 12 वर्सां जियेल्या हांव आनी तूं जायतलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्या. थोड्यांनी 30 वंट्यांनी थोड्यांनी 60 वंट्यांनी थोड्यांनी 100 वंट्यांनी फळ दिलें आमी आयकलें मोगाचें. पूण ताचे पयलें 3 तूं मेरे देगेर पडलें बी ह्या कांट्या झाडां मदें पडलें बी असलीं बियां पुरा खालें जालीं. हांव आनी तूं इतलीं वर्सां वाचलें हांव ह्या संवसारांत हांव आनी तूं वाचलें हांव वाचून केल्लें कितें गे म्हणलें सवाल. त्या देखून एका मनशाती बरी खावन जेवन आखरेक बरेंकन वाडोवन म्हातारीं जावन ताजे उपरांत माती जावन वेच्या बदलाक हांव आनी तूं सर्म्या जेजूच्या शेतांत फळां बरीत व्यक्ती जावया. फळ आमी दिवया. साबार आत्मे जिखूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. संवसारार मुखान तुका दिल्लें सोम्या जेजून दिल्लें देणी ती आमी उपयोग करया. समाजांत एक उजवाड जावन जायत्या जाणांक जेजूची सुवार्ता प्रगट करून फळां बरी जिणी म्हजी आनी तुजी जावच्या खातीर सर्वेस्परा लागीं आयच्या दिसा आमी मागया. सर्वेस्परा लागीं मागया. इतलीं वर्सां आमी काळजां आमी संवसाराच्या आशा आकांक्षांक बुलोवन चिरडून गेल्लें आमचें जिवीत मुखल्या दिसांनी फळां बरी जावं दी. 30 वंट्यांनी न्ही 60 वंट्यांनी न्ही बगार 100% फळां बरी जावं दी. तुज्या पवित्रत्वाचीं दिणी फळां आमचे दी देवून दित आनी आमकांय तुज्या शिसांक कशें उपयोग केलें तशेंच आमकांय उपयोग कर फळां बरी जिवन जियोंक. ज्या कशें तुज्या शिसांचें आपोस्तलांचें तांचें जिवन फळां बरी जालें कित्याक ताणें जायतली सुवार्ता ताणें प्रगट केली. आनी आज तावन म्हाका आनी हांगा आसल्या आमकां हर एकल्यांक मोगाचें न्हू जें कोणी उतार आयकून आसा तीं सगळां सोम्या जेजू लागीं मागया. आमकांय फळां बरीत कर. जायते आत्मे जिखूंक जायतें बरेंपण करूंक आशिर्वादीत कर म्हणून आमी मागया. आमेन.